प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 16वा विसवोर वोड 29 ते 33 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 16 वर्सेस 29 to 33. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताच्या शिसांनी म्हळें, आतां की तूं उगडापी उलयताय आनी कसलीच वोपार वापरिनाय. तूं सगळें जाणोय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें कितेंच विचारची तुका गरज ना. ह्या पासत तूं देवातावन आयलाय म्हूण आमी भावार्थ दोत्ता. जेजून ताका परतीपार केलो. आतां तरी तुमी भावार्थ दोत्ता. असलो वीर भाव खरेपणी तो भाव की तुमी सगळे आपापले वाटेन आनी म्हाका एकलोच नाट्य. खरेंच म्हळ्यार हांव एकलो ना, ह्याक म्हज्या सांगात आसा. म्हजे सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांव तुमचे कडेन ह्यो वस्तू उलयतां. संवसारांत तुमकां कोण तरीच काळजीदार जाय. हांवें संवसाराचेर सैत व्हेलें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज आमी जे शिवर्तमान वाचलां तातूंत आमी परतून पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या शिसां कडेन निमणे पाटी उलयता. तो आतां खुर्सार वचपाचो आसा. तो मरोन आतां सर्गीच्या बाबा कडेन वचपाचो आसा. तो आख्या मनशा कडची सोडवण करपाक तो आमचे बसोन मरपाचो आसा खुर्सार. आनी तो आतां निमणे पावटी आपल्या शिसां कडेन उलयता. आनी तो कितें म्हणटा तो तांकां ह्या 31 वडीन तांकां प्रश्न विचारता. आतां तुमी तरी भावार्थ दोत्तात आनी हें कित्याक म्हणलें काय. बाबणीनो, 29 आनी 30 वडीन शिसांनी जेजू कितें म्हणलें. ते म्हणूंक लागले जेजूक, आतां की तूं उगडेपणी उलयताय आनी कसलीच वोपार वापरिनाय. तूं सगळें जाणय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें कितेंच विचारची तुका गरज ना. ह्या पासत तूं देवा थान येयला म्हूण आमी भावार्थ दोत्ता. ह्या पासत तूं देवा थान येयला म्हूण आमी भावार्थ दोत्ता. त्या उपरांत जेजू तांकां विचारता, आतां तरी तुमी भावार्थ दोत्तात काय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू खुर्सार गेलो ताका आतां जल्मोन फावो जालें. तो आतां मोत्तालो खुर्सार. हे जे जेजूक सांगताले शीस की आतां आमी तुजेर भावार्थ दोत्ता, ताका सगळे सोडून गेले. ताका एकसुरो सोडलो. फकत एकलो शीस जुवांव तो खुर्साच्या मोड्यांत आसलो आंकवार मोरये बरोबर. पूण दुसऱ्या शिसांनी ताका सोडलो. म्हणटच हें केलें जाल्यार खरेपणी ताणें भावार्थ दवरलो काय. खरेपणी ते जेजूक आपलो सोमिदेव आनी सरवंडान मानलो काय. जेन्ना ताणें म्हणलें की आमी तुजेर भावार्थ दोत्ता, वय ताणें जेजूक आपलो सोमिदेव आनी सरवंडार मानलो. पूण भाव भयणीनो, ते आपल्या जिवाक भिरांतीन आसले. ते आपल्या जिवाक भियेताले की ते धर्मशास्त्री, ते फारिझ्यो, ते हेरोद पाशाचे मनीस, ते सोल्दाद येतले आसले आनी तांकांय त्रासान घालतले म्हणून ही तांकां भिरांत आसली. पूण भाव भयणीनो, कितें घडटा पेंटेकॉस्टाच्या दिसा जेन्ना जेजू स्वर्गार वचोन पवित्र आत्मो धाडटा, हे शीत जे भिरांतीन आसले ते आतां घोटायेन बसतात. पेद्रू आतां शिवर्तमान परगट करता सगळी जाणवण आनी शक्तीन देवाची. आनी भाव भयणीनो, जे शीस भिरांतीन बसलेले, वय ते जेजूचेर भावार्थ दोत्ताले पूण तांकां एकदम व्हडली भिरांत आसली आपल्या जिवाची. जेन्ना पवित्र आत्मो येयलो आनी आतां तांची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालें, हे आतां आपल्या जिवाक भियेनासतना देवाचें उतर परगट करूंक लागले. आयज भाव भयणीनो, आमी खंयच्या काळांत जियेता. आमी पवित्र आत्म्याच्या काळांत जियेता. दीस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरीट. ह्या वेळार जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता, जेजू आतां स्वर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला. पूण ताणें आपलो आत्मो धाडला. ताणें पवित्र आत्मो आमकां धाडला. आनी आतां पवित्र आत्मो
आमचे भितर जियेता केन्ना जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सोडूंडार मानला तर आयज भाव भयणीनो आमी खरीत भाशेन जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सोडूंडार मानला आमी खरेपणी भावार्थी आमी खरे आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव तर पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता आसा पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमकां कसलेच हुस्के आनी कसलीच भिरांतीची गरज ना कित्याक भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन पवित्र आत्म्याच्या घोटायेन आतां आमच्यान शिवर्तमान परगट करूंक जाता आनी जो लोक आजून पासून जेजूक वखना आजून पासून ताचें तारण जावंक ना आजून घोया भाशेन ते फकत धर्म करतात हें करतात तें करतात फुलां घालतात वाती पेटतात ज्या भाशेन जो लोक जेजूक वखना ते सगळें देवस्थान करता त्या भाशेन आमी आतां त्या लोकां कडेन वचोंक जाय तांकां खरेपणी हें सत शिकोवंक जाय तांकां देवाच्या उतराची सजमणी दिवंक जाय पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी पवित्र आत्म्याच्या जाणवेन तांकां सत शिकयता तें सत तांकां उगडें करता तांकां स्वतंत्र करता आनी त्या वरवीं ते आतां जेजूचे शीश जातात तांचे भितर आतां पवित्र आत्मो येतात आनी आतां जें आमी करपाचें आमी करूंक जाय पवित्र आत्म्याच्या आदारान शिवर्तमान परगट करूंक देवाचें राज फुडें सरपाक करपाक हें आतां आमी करूंक पावतले हांव तर आयज बाब भयणीनो खेरीत भाशेन आमी आमकां एक एकल्याक एक प्रश्न विचारुया खरेपणी आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता काय ज्या भाशेन जेजून 31 वडीन आपल्या शिसांक म्हणलें आतां तर तुमी भावार्थ दवरतात आयज आमी भावार्थ दवरूंक ना जाल्यार फकत धर्म केला जाल्यार मागणे तेर्स खूब वस्तू केल्या जाल्यार पूण भावार्थ जेजूच्या उतराचेर दवरूंक ना जाल्यार आमी खरेपणी देवाचें भोगसणें मागुया देवाचें उतर उक्तें करुया पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करुया आनी पवित्र आत्म्याक सांगुया आमकां शिकय तूं आमचो गुरुजी हें उतर आमकां सोंपें कर आमकां ही उतराची सजमणी दी आनी भाव भयणीनो जेन्ना हें दीस पडटें देवाचें उतर आमी आयकता तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून तें आमी सदां दिसपट्टें करूंक पाळूंक आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां